नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। चिखले वॉटरवेज शिपयार्डात जालो भिरांकूळ स्फोटांत एक कामगार सोंपलो, 2 जण जखमी। एअर प्रेशर तपासताना वा वेल्डिंग करताना अपघात जाल्ल्याचो अदमास। स्वतंत्र विद्यापीठ म्हणून मान्यताय मेळोवपाची चौगुले कॉलेजीची मोख। नामनेच्या विदेशी विद्यापीठा वांगडा जातल्यो कबलाती प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतींत कॉलेजीचे प्राचार्यान केले स्पश्ट। तुळशी गावडेच्या पुतांक तपासपाक दोतर राजेश धुमे आयलो फुडे। दोतर म्हणटा एनजीओन घेवची तांचे वखदांची जबाबदारी। तुळशीच्या खात्यार जमा जावपाक लागले गोंयभराच्यान पैसे। गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव। मुख्यमंत्री म्हणटा जुवारीची इंधन पायपलायन सुरू जातकर टंचाय सोंपतली। उपाय काडपाक सोमारा सरकार आनी पेट्रोल कंपन्यांची बसका। आणि खेळमार नव्यो फ्लड लायटी घालपाचे काम सुरू जाल्ल्यान जीएफएक भांगरा महोत्सवी मॅच फ्लड लायटी खाला खेळोवपाची आस्त। आय लिगांक लोक हाडपाचेर चर्चा। आता खबर विस्तारान। चिखलेच्या वॉटरवेज शिपयार्डात शेनवारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ स्फोटांत एक कामगार आगताक मेलो, जाल्यार हेर 2 जण जखमी जाले। एअर प्रेशर तपासताना वा वेल्डिंग करताना हो अपघात जालो आसूंये असो अदमास आसा। ह्या स्फोटांत नव्यान बांदिल्ल्या बार्जीचे बरेच लुकसाण जाले। वास्को पुलीस ह्या स्फोटाचो तपास करतात। चिखले वाठारात शेनवारा सकाळी सुमार 10:30 व्हडलो स्फोट जालो। संजय चौहान ह्या मूळ उत्तर प्रदेशांतल्या 25 वर्सांच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। ताची कूड वयर उसळून कपेलाच्या वणटीर वचून पडली। हरेशचंद्र आनी रमेश सिंग हे हेर 2 कामगार गंभीर जखमी जाल्यात, तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात। ह्या स्फोटाक लागून माडांचे तशेंच कपेलाचें आनी घराचें लुकसाण जालें। बार्जीचो स्फोट जालो तेन्ना थंय कसलेंच काम चालू नासलें। बार्ज बांदून पुराय जाल्ली अशें शिपयार्डाचो धनी अनूप तेहरान म्हणटा। Well, I really don't know how it has happened, and I think we have to investigate why it has happened. And that's all I can say at the moment. What was the casualties? Vessel was completely ready, and we were planning to launch it tomorrow, and there was no work happening. हो स्फोट खूप व्हडलो आसलो। शेखर नायकान ह्या विशीं अधिक माहिती दिली। ऑन द वे वयताना एक डम ब्लास्ट जालो व्हडलो, इतलोच कळ्ळें आनी मागीर सगळीं झाडां पानां सगळीं पडलीं। तुका लागला काय कितें? पळय मातसो पडलो हांव समजा गाडी घेवन। आनी कितें पळयलें तुवें हांगसर? आनी कांय सगळो धुंवर कसो जालो बस, आनी कांय ना। नव्यो बार्जी बांदपाक ह्या शिपयार्डाक परवानगी नासली ही गजाल कार्यकारी सरपंच मेरी मास्कारेन्हसान स्पश्ट केली। नियरली 30 to 40 years जाले तेंगे हें चलता, पण एक्शन आय डोंट नो वॉट दे गॉट द लायसेन्सीस ऑर आय डोंट थिंक दे गॉट लायसेन्सीस नो नाउ। तुमचे तू आता चिकालीम पंचायतीचे मेंबर आसा। आय एम द एक्टिंग सरपंच। तुम्ही हांकां ह्या शिपयार्डाक हांगसर परमिशन्स दिल्ली आहा काय कितें? आतां पळय आमी लायसेन्स हें दिलें ना, परमिशन दिलें नाय। There is no doubt. Only the repairs I don't know. But it is last 30 to 40 years. हो स्फोट कसो जालो हें कळोंक ना। चिखलेच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। स्वतंत्र विद्यापीठ म्हणून मान्यताय मेळोवपाची चौगुले कॉलेजीची मोख आसा। अभ्यासक्रम आनी अभ्यास पद्दती खातीर कांय विदेशी कंपनी वांगडा विद्यापीठा वांगडा कॉलेज कबलात करतली असो खुलासो चौगुले कॉलेजीचे प्राचार्य आर.बी. गांवकारान केला। प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतींत पयलेच फावट कॉलेजीच्या वेवस्थापनान आपल्यो येवजण्यो उक्त केल्यो।
फुडल्या वर्सा रोजगार दिवपी आनीक 4 नवे कोर्स सुरू करपाचे तांणी थारायला. Are there any plans in future where Chogle College will be affiliated to one of the best international universities where students can come here, take the course and Yes, yes, and at an yes, international yes, standard? Yes. We would like to get affiliated with some of the best universities abroad. Some of the universities like in Japan, Waseda University. We may have very soon a collaboration with the University of Proto. Is the college coming to a view that this is the time college has to take that big leap, separate itself and grow as an independent university? Yes, we are looking out for that. So naturally, one should think of very big and very high one. I would say that why not Chogle College think of becoming an independent university. This institution is recognized at the national level, at the state level by award of the best college, best affiliated college award and the A grade and so on. So definitely we are aspiring for to become an independent university also. What if department takes a very adamant stand tomorrow that we will not allow to close down? How will college deal with it? Sometimes I think that why somebody is forced to start something, anything. And when it is forced on somebody, I would say that there won't be quality. The quality will deteriorate. Bureau Report, Prudent Media. प्रुडंटान तुमच्या सामकार तुळशी गावडेच्या पुतांची परिस्थिती हाडिल्ली. तिच्या पुतांक तपासपा खातीर कांय दोतोर आतां आपूण जावन फुडें सरल्यात. आजुनूतले ज्येष्ठ मानसोपचार तज्ञ राजेश धुमेन शेनवारा तुळशीच्या पुतांक तपासले आनी 1 वर्स जालें फाटल्यान बांदून दवरिल्ल्या तिच्या एका पुताचे हात सोडले. तिच्या खात्यार आतां लोकांनी पयशे जमा करपाक सुरवात केल्या. पळयात तुळशीच्या घरांत दोतोरान जागयल्ली एक नवी आशा. प्रुडंटान कांय दिसा फाटीं तुमच्या सामकार तुळशी गावडेची आनी तिच्या पुतांची परिस्थिती मांडिल्ली. आपल्या पुतांनी जिवाचे बरे वायट करचे न्ही म्हूण तांचे हातपाय बांदून तांकां एका कुडीन घालून ती दवरताली. आपल्याक कोण तरी मजत करतलो म्हूण एका आशेचेर ती जगताली. मात आतां तिच्या पुतांक बरें करपाक म्हापशेचो दोतोर राजेश धुमे फुडें सरला. शेनवारा तो करमळी वचून तांकां मेळ्ळो. तांकां तपासले. सुमार वर्सभर तिच्या एका पुताचे हात बांदून दवरिल्ले ते दोतोरान सोडयले. जेलींतल्या कैद्यांचे पसून अशे हात बांदून दवरनात, पूण तुळशीन आपल्या काळजार फातर दवरून तांचे हात बांदिल्ले. पुतांनी जिवाचे बरे वायट करचे न्हय म्हूण नाइलाजान तिका हे करचे पडले. हे तिचे दुर्दैव. दोतोरान तुळशी कडेन तांच्या दुयेसाची चवकशी केली. दोतोर म्हणटा जर तांची परिस्थिती सुदारतली जाल्यार तांची भलायकी बरी जाय मेरेन एके NGOन तांची जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. मेंटली इल लोकांक जेन्ना तुमी ट्रिटमेंट करता फक्त ट्रिटमेंट उपयोग ना, तांकां रिहॅबिलिटेशन करचें पडटा. आतां गव्हर्मेंटान गोंयांत तरी गव्हर्मेंटान रिहॅबिलिटेशन करपाचें असो प्रस्ताव आसा, पूण ताका भांडवल खूब लागता. जेणे करून कितें करतलो गव्हर्मेंट? सगळ्याच गोश्टी गव्हर्मेंट करूंक शकना. फक्त रावपाची वेवस्था एक करूंक जाय तांची, ती थंय करना जाल्यार कोण तरी संस्था करतली. ट्रिटमेंट रेगुलर घेवपाचो, पूण फक्त ट्रिटमेंट घेवन गजाली जावपाचें ना. ताका रिहॅबिलिटेशन करून तांकां शॉर्ट स्टे किंवा लॉंग स्टे होमान दवरून तांकां एक्टिविटीज ऑफ डेली लिवींग म्हणटात ते सगळे सोशल स्किल्स तांचे गेल्ले आसा ते सगळे परतून मेळोवन दिवपाक जाल्यार तांचेर कितें तरी आमी केलें अशें आमचें जाता. तांकां वेळार वखदां दिवपाची गरज आसा. तुळशी गावडेक मजत करची म्हूण प्रुडंटान आनी कांय दिसाळ्यांनी लोकां कडेन मागिल्ले. आतां तुळशीच्या खात्यार सुमार 20,000 रुपया जमा जाल्यात. गोंयभरचे लोकय आतां तुळशीक मजत करूंक फुडें आयल्यात. तुमी बी तांकां अशीच मजत करूं शकतात. तुळशीचो अकावंट नंबर आसा 6026010110000932. करमळीच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.